नमस्कार येवकार तुमकां परत एकदा इनफॅक्ट आता जे तरेन एक राजकीय घडामोडी जायत आसा ते तरेन पळयत जाल्यार आज सांज म्हणसर ताका एक प्रॉपर शेप येतलो. आमी पळयली काँग्रेसची प्रेस कॉन्फरन्स जी आमी तुमकां लायव्ह हाडली आनी तातूंत आशिल्ले AICC गॉड एस इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे, काँग्रेसचे फॉर्मर GPCC प्रेसिडेंट जे सध्या सेंट्रल वर्किंग कमिटीचे मेंबर आसा, जे सध्या तामिळनाडू आनी पॉंडिचेरीन बिजी आसतनाय गोंयान आयिल्ले, पूण तांकां गोंयान येवन सध्या परत तामिळनाडू वचचें पडटलें दिसता. तशें गिरीश चोडणकर आनी आमचे बरोबर सध्या आसा गिरीश चोडणकर. तूं गोंयान आयलो केन्ना? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल वर मिसींग यू हियर इन एक्शन. बेजिकली तामिळनाडू आनी पॉंडिचेरी इलेक्शन्स इतली टायट शेड्युलान आशिल्ली. म्हणजे पॉंडिचेरीची फाल्यां इलेक्शन्स, सो काल कॅम्पेन कंक्लूड करून गोंया आयिल्लो हांव. आनीक जस्ट फोंडाच्या सायडीन भितर वचपाक मेळनाशिल्लें म्हणून सायडीन असो भितर वचपाक मेळना सारकें. यू कन्सिडर स्टार कॅम्पेन, क्लासिफायड एज स्टार कॅम्पेन. सो आय कुडंट कम डावन फॉर अ कॅम्पेन, सो जस्ट ट्रायंग टू कॉम्पेन्सेट something, but by the time I was there, just the court ruling came that elections are cancelled. So your first reaction, you already दिल्ले आसा, but still again first reaction. The first reaction म्हणजे आता रिएक्शन ही वेगळे वेगळे तरेन दिवपाक जाता. Actually it's a shocking judgment. But more than that, what I see, it's the democracy has been completely hijacked. The democracy has been destroyed brick by brick. म्हणजे इलेक्शन कमिशनाचें जें काम आसा, इट्स अ बेजीक फंडामेंटल फावंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, that election commission should conduct free and fair election. So election commission's existence is to hold the elections. And election commission here cannot defend, cannot protect that foundation. So this is the biggest challenge for our democracy, because BJP and election commission have been completely hand in gloves. Now also, in this matter also, they have worked together. Now when did Ravi Naik died? Ravi Naik died on 14th October 2025. We are on 8th April 2026. Now, there is a law says within 6 months you must hold the election. But you can hold that election even 15 days after the death or 1 month after the death. Why election commission and हे election 15 दिसानंतर जावं 1 महिन्यानंतर जावं 3 महिन्यानंतर कित्याक अनाउन्स केलें ना? सारके 5 महिने जावन सारके ताका म्हणजे थंय एक पयलीचे ऑर्डर आसा हायकोर्टाची, जितून ते म्हणटा की 1 वर्साचे कमी जर टेन्युअर उरता जाल्यार ते इलेक्शन जावपाक जायना. सो ह्या लूप होलाचो एडवांटेज BJP घेवन तो ग्राउंड ते टेस्ट करताले फोंड्यान, की जिखतले काय ना जिखतले. ह्या भितर तेंचे भितर पयली हायकोर्टाचे 2 तरेचे ऑर्डरी आसा. तुवें जर एक हरियाणाची ऑर्डर पळयत न्ही जाल्यार देर गोईंग बाय दॅट ऑर्डर इलेक्शन वूड हॅव बीन अलाउड. बट आमचीच जी बॉम्बे हायकोर्टाची नागपूर बेंचान जी ऑर्डर दिल्ली आसा पळय, गोईंग बाय दॅट ऑर्डर इलेक्शन कॅन नॉट बी अलाउड अशें जाल्लें आसा. सी, दिस इज कंप्लीट मॅच फिक्सिंग by the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who cannot manage the election of one by-election. Match fixing with whom? With Election Commission. हे इलेक्शन पयलीं अनाउन्स करपाक जातालें, तें केलें ना. So Election Commission is first at fault. Why they have not declared this election all this time? They were all knowing that our term completes in the month of March 2027. सो मार्च 27 हें जाता म्हणल्यार इलेक्शन जर आतां अनाउन्स केलें जाल्यार 1 वर्स सुमार उरतलें. ओके, कारण आमी आतां खंयचे म्हयने आसा? एप्रिलाक पावल्यात. एप्रिलान म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार लेस दॅन 1 इयर उरता न्ही. म्हणजे तुमी ज्या तरेन इलेक्शन कमिशनान इलेक्शन डिक्लेअर केलां, तें डिक्लेअर करता आसतनाच तेणी एक फ्लॉ पळोवन दवरला. म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर कमिशन म्हणटा आमी डिक्लेअर इलेक्शन केलें. बट ऑल दीज आफ्टर थॉट्स आफ्टर दी वर्डिक्ट अशें जाल्लो. आयडियली जेन्ना कोर्टान केस चलताली तेन्ना एक शब्द येवना काँग्रेसी कडल्यान, जेन्ना पयर आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाले तेन्ना एक शब्द येवना काँग्रेसी कडल्यान. आतां जेन्ना केस
भायर पडली आनी केसीन हें जालें की इलेक्शन स्क्रॅप जावचें म्हणून तेन्ना आतां हें We जालें never believed that such judgment will come. नेवर बिलीव. We never believed such judgment. बट गोईंग बाय युअर ओन स्टेटमेंट की अशें एक वर्सा पयलींचे थोडेच म्हयने उरल्या. But it's not a compulsion. It's not a compulsion. It is a convenience. It's not a law actually. सो अगेन It's not a law. सो अगेन तू दोन्ही तूच उलयता आतां. No. इट्स नॉट कंपल्शन. It's not ECI compulsion. could have also thought की it is not compulsion. Yeah, but तुम्ही इलितले ते इलेक्शन कित्याक अनाउन्स केलें ना? एक बीजेपीचेच ऑफिस बेरर्स, बीजेपीचेच सिंपथायझर्स हे पिटिशन कित्याक फायल करतात आनी गव्हर्मेंटाचो एजीन इलेक्शन कमिशनाक डिफेंड करपा सोडून पिटिशनराक कित्याक डिफेंड केलो? म्हणजे गव्हर्मेंटाक हे इलेक्शन नाका आशिल्लें हाजो अर्थ जालो No, no, न्ही. AG When AG speaks, AG represents the government of Goa. AG So AG could have defended the Election Commission of India. So basically, Chief Minister and the BJP doesn't wanted this election. No, AG cannot defend election commission is because election commission is an independent body. It has nothing to do with then मागे फाल्यां तूं म्हणटा See, आशिल्लें hand in gloves with each other. बट गव्हर्मेंटानू अप्रूव्ह केला न्ही. गव्हर्मेंटाचे कन्सल्ट करनासतना इलेक्शन कमिशन वचना न्ही मुखार. सो गव्हर्मेंट म्हणून एक इन्स्टिट्यूशन आसता न्ही. सो दीज आर द टू इन्स्टिट्यूशन्स who first consult each other. And now everyone knows Rahul Gandhi ji, our leader, has exposed how election commission is compromised with BJP and how BJP is monitoring, controlling, guiding the election We will commission come of back. India. We will come to that. Right now election कोर्टान प्रोसेस जेन्ना चालू आशिल्लो पळय न्ही तेन्ना इलेक्शन कमिशनान हॅड वन ऑफ द लॉयर वॉज रिप्रेझेंटींग पिटिशनराचे लॉयर्स आशिल्ले. इंटरवेन्शनूय घातिल्ले बाय द वे. यू शूड थँक ट्रॉजन डिमेलो who actually was trying to make sure that election happens, wherein Congress never intervened. See, Congress never declared these elections, no? Congress No. never demanded these elections. It was the Election Commission of India, as per their own mandate. It is a constitutional mandate of Election Commission of India to hold the elections. And it is their duty to see that these elections Absolutely, are held but on you are time. affected party, no? You are contesting. Yes, but the you had High a Court, fear ki baba High there Court, will be match fixing. See, so you cannot have a match fixing with judges. At least you admit ki there was no match fixing with judges. See, I'm never accusing the judge, but I'm criticizing the judgment. And I have full authority let to us not criticize go the there. judgment. See, you are not answering my question. जेन्ना तुमकां खबर आशिल्लें की बाबा हें match fixing जाल्ला and you had enough of opportunity to intervene because you are the affected party. काँग्रेसीन केन्नाच इंटरव्हेन्शन पिटिशन कित्याक घालूं ना? See, here खंयच्याय पिटिशन जेन्ना हायकोर्टा मुखार वयता खंयच्या कोर्टा मुखार वयता basic necessity is that notices are issued to the affected parties. Not So- necessary. Yeah, basic necessity is issue of notices. So they should have issued a notice to us, to our party or to our candidate. Who should have? Court should have issued. Yes, that was not done. You are That was not made a followed. respondent. See, they were not made a respondent. Then But why ideally you we could have should- made yourself a yeah, why respondent. we should go before the court about the election? Who declared the elections? No. Election You Commission. of should have India. gone Who's- before the who's court the- because you are contesting the election. Yes. And We are you contesting are the election saying based there on is the a match notification. fixing. Based on the notification issued by the Election Commission of India. So, let So us- प्रत्येक इलेक्शन पिटिशन नोटिफिकेशनाचेर कोणें पिटिशन घातलें म्हणजे प्रत्येक पार्टीन वचून ते चॅलेंज करप. इट इज द ड्युटी ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. And you know, did you trust them to do their duty? We thought that at least this time they will not do any mischief. But we never thought that Chief Minister is so afraid of the defeat. So you The trusted Chief election commission Chief of Minister India. should have faced defeat very gracefully. So for a change, Congress trusted election commission of India Yes. in Goa. Yes. Why so? So only one by election. What difference it will make? पण तेन्ना तुमचे हे इक्वेशन तुमकां खबर नाशिल्लें एक वर्स जावना. वाय यू प्रिज्यूम अशें कशें केलें की ना जावंच शकता म्हणून? See, जेन्ना रवी नायकाची डेथ जाली ऑक्टोबर गेलो, नोव्हेंबर गेलो, इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करना. डिसेंबर जालो, इलेक्शन कमिशन डिक्लेअर करना. जानेवारी जालो, इलेक्शन कमिशन डेट डिक्लेअर करना. फेब्रुवारी जालो, इलेक्शन कमिशन डेट डिक्लेअर करना. मार्चाक सामको लेट जातकर इलेक्शन कमिशन डेट डिक्लेअर करता. डेट कशी आता सारकी? डेट अशी तरेन जाता ती एक वर्साची
लूपहॉल सारकें उरता पूण तो. तुमी ते नोटीस करूं नाका म्हणटा यू आर अ एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स यू आर अ पर्सन हू नोज पॉलिटिक्स I believe our Goa Pradesh Congress committee must have had the strategy in the place. what was the strategy Maybe because I was not here the time, I was exactly not. you have to admit knowing. that it was a mistake not to intervene otherwise you would have I had a will, say I in will the not. court I will not say it is a mistake. If you have to intervene, okay, but I don't say it is a mistake. We are the affected parties. We expected Honorable High Court to issue at least simple notice to us. so every time you are now expecting them to do something to you you expected ECI to be fair you expected High Court to issue notice wherein you had an option again. See, why I'm telling you why you might find in this BJP rule, we are pained that all the constitutional machineries, constitutional institutions are being suppressed, pressurized by the BJP government and bent upon them to do the favor to them. So this is the tragedy today. That's why I've said the democracy is being destroyed brick by brick. Judge you are not giving answer to my question because you know that Goa Pradesh Congress Committee should have intervened in this thing which is true. BJP has not intervened, fine. Aam Aadmi Party has not intervened. Tumi intervene करून and now when the judgment is pronounced you sit and it is the duty of Election Commission of India who had notified this election. So they should have defended their ordinance properly. They have not done that. They have not done that deliberately. Although they have shown in the court that their lawyer are defending it, they should have moved to the Supreme Court immediately. We are moving now. तुमकां अजून मेळूं ना दिसता डिटेल Yes, even order is not available to us. अजून as we speak also It's not available. So our lawyers in the Supreme Court said, you just give us the order. Our SLP is ready with that, but without order, we cannot even mention that. So they told us by 4:30 or up to 5 o'clock, if we had to give them the order, they could have mentioned that matter and urgently we could have held the hearing, and I'm sure the Supreme Court would have given a stay to the High Court order and the elections सो आतां जे कोण आमकां फोंडेकार आयकता वोटर्स तांच्या खातीर फाल्यां इलेक्शन जावचें ना फॉर शुअर नाव इट इज टायम इज ओवर. Yeah, but this election cannot be postponed till टील till 2027. We will see that these elections are held. We will fight it कावंटिंगा out. पयलीं तुमकां चान्स आसा Yes, इलेक्शन that's why we will fight. We have a time. मे 4 म्हणसर But all the things were fixed in a such a way that we will not get the time even to go before the Supreme Court. You can see the entire situation. On 2nd of April, the arguments were completed actually. ब्रेस्तारचे Yes. But order is coming today. ना मागीर गुड फ्रायडे जालें मागीर सॅटर्डे हॉलिडे जालें मागीर संडे जालें फक्त मंडे ट्युजडे तांणी येवपा जाय आशिल्ले दे आर वेटिंग इट वॉज नॉट इवन ऑन द बोर्ड. म्हणजे इवन आयज सकाळी सुद्दां ऑर्डर जाल्ली सुद्दां. सकाळी आमकां सुप्रीम कोर्टाक टायम मेळटा आशिल्लो न्ही ऑर्डर घेवन वचपाक. आमच्या हातीन ऑर्डरूच ना अजून. सो आतां हातून कोर्टाचेच हें जालें ना ऑर्डर केन्ना दिवप हें एटलिस्ट कोर्ट डिसायड करता. तें सगळे कोर्ट डिसायड करता पूण तेच लूप होलीचो सगळो BJPन एडवांटेज घेतला सगळे लूप होलींचो. सो वी आर द विक्टिम्स एक्चुअली बिकॉज वी आर विनिंग दीस इलेक्शन्स. वी वर विनिंग दीस इलेक्शन्स हँड्स डावन. आणि हेचोच भंय मुख्यमंत्री म्हणजे तो आतां गेम ऑर्गनायज करता आनी जेन्ना हरता म्हणून कळटा तेन्ना गेमूच कॅन्सल करता. म्हणजे तुका तो लुजर आसना. यू चेंज द गेम You change the game completely. And this is not the first time. When I was a PC president, the Jilla Panchayat elections were scheduled somewhere in April 20th April 2021, if I am not wrong. Just एक दीस पयली कांयच रिजन दिनासतना इलेक्शन पोस्टपोन करता 2 दिसांनी. कोविड वॉज द रिजन. 2 दिसांनी पोस्टपोन करता आनी तेजे नंतर नॅशनल लॉकडावन जाता आनी तेजे नंतर 10 महिने ते काडटात आनी 10 महिन्यांनी तीच इलेक्शन तेच कॅन्डिडेट नोटीस दिनासतना इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी त्या 10 महिन्यांक गव्हर्मेंटाचे सगळ्यो स्किम्स ज्यो आसात ते झेडपीचे त्यांचे कॅन्डिडेट वचून इम्प्लिमेंट करतात.
ओके, सो नाव वॉट नेक्स्ट? आतां जर फोंडेकार, अगेन आय एम कन्सर्न मोर अबाउट फोंडेकार, खुबशे जाण राविल्ले आपल्याक वोटींग करपा जाय म्हणून. SLP तुमी फायल करता काँग्रेस, अँड यू आर एक्सपेक्टींग दॅट दीस ऑर्डर वील बी ओवर रूल्ड बाय दॅम. See, we will impress upon the Honorable Supreme Court. The entire process of election was completed. Only final voting, even the voting by senior citizens has done. All other votings also have been completed. Everything was completed. And normally in such situations, elections अशी करून cancel करनाक असले टायमार. एक नंबर 2, आमकां टायमूच दिलना, म्हणजे आमकां अशें करून स्क्वीज करून दवरल्यात की आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोचूच करपाक शकनाक फालची डेट घेवन. सो हें सगळें आमी सुप्रीम कोर्टाक इम्प्रेस करतले, आनी म्हाका खात्री आसा की सुप्रीम कोर्ट आमचेर इनजस्टीस जाल्लें, एक इलेक्शन काँग्रेस जिखता तें पळोवन BJP तें इलेक्शन कॅन्सल करून घेता. सो 4 मे दिसा म्हणटात फोंड्या बाय इलेक्शनाचो रिजल्ट आसतलो. 100% हांव फोंडेकारांक सांगपाक सोदतां की हें इलेक्शन फोंडेकारां खातीर आतां जातलेंच. फोंडेकारांनी डिसायड केल्लें की BJPक एक बुद्ध शिकोवपाक ह्या इलेक्शनांतल्यान, की BJPन ज्या तरेन गोंयांक डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, ज्या तरेन तेंची दादागिरी चलता, ज्या तरेन तेणी गोंय काबार केल्लें आसा, तेजी एक झलक तांकां ह्या बाय इलेक्शनान आमचे फोंडेकार दाखोवपाक सोदताले. So it can happen. You will get another chance. Definitely people of Fonda get another chance. ओके, फोंडेच्या बद्दल नाव युअर मिटींग नाव आतां डिस्कस केल्या जाता, म्हणून अशें पळयलें की भायल्यान कोणी हाडटा, आनी म्हणजे भाटीकर ऑफकोर्स इज अ व्हेरी हेवी वेट कॅन्डिडेट. ओके, आय शूड से इट बिकॉज आतां पळयत जाल्यार इलेक्शना टायमाचेर इट वॉज मोर लायक भाटीकार. इवन आज ताणें उलयता आसतना BJP भाटीकाराच्या भुरग्यांक भिली म्हणून ताणें ते भायल्यान हाडून तुमकां टिकेट दिवचें पडटा. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? हो प्रश्न तुमी BJPक केन्ना विचारनाक? तेणी खंयच्यान भायल्यान हाडलो? तेणी खंयच्यान भायल्यान? BJPचे सगळे आमदार आनी कितें आसा ते पळय खंयच्यान हाडले ते विचारला आमी तो. BJPचे ओरिजिनल कोण आसा? टिकेट सिंपल क्वेश्चन विचारता. BJPचे आमदार जे आसात ते ओरिजिनल BJP कितले आसात? जालें. Let us answer me this first. एक candidate. We have asked this question. I can send you all the interviews wherein we have asked even Chief Minister this question, even Damu Naik this question, because this becomes a usual question, okay, that we ask, and we have been asking, and media has been asking this question. That doesn't give you opportunity not to answer my question. So answer this question की तुमकां भायलो मनीस हाडून, ओके, आणि तुमचेच ब्लॉग त्याच्या अगेन्स्ट हें बरयता. नाव आय कॅन डिस्कस बिकॉज आय एम नॉट गोईंग टू इन्फ्लुएन्स एनी वन. सो हें करता. सो वॉट इज युअर रिएक्शन? बिकॉज यू आर नॉट देर इन गोवा दॅट टायम. Since I was not there, I can't speak on that, but I can say I'm sure our leader from Ponda, Rajesh Verekar, I think he was consulted on this matter, and I'm sure he also has consented. And त्याने सांगला की जे म्हाका माहिती मेळ्ळ्या की राजेशान सांगलें की आपूण पार्टी बरोबर आसा, पार्टीक जर दिसता आपूण इलेक्शन लडोवपाक जाय जाल्यार आपूण लडोवपाक तयार आसा, आनी जर तर केतनाक लडोवपाक आसल्यार पार्टीन ताका दिलें जाल्यार आपूण सपोर्ट करतलो. some letters and they were doubting about Ketan's credibility. आनी राजेशान जशें उतर दिल्लें त्या प्रमाणे राजेशान थंय कंप्लीट काम केलां, फूल फ्लॅज काम केल्लें आसा. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट दिसता आसल्यार अरे ताका हाडलो, आपली ऑपॉर्च्युनिटी गेली जावं ती कांयच ग्रज धरनासतना राजेशान फूल फ्लॅज केतना खातीर काम केलां, हें कोणीच न्हयकारपाक शकना. सो तांकां दिसलें की केतन कॅन गिव अ गूड फायट, आनी सगळ्यांक दिसतालें की केतन आसलो जाल्यार राजेश आनी केतन आनी आमची काँग्रेसची सगळी एनर्जी एक जाली, आनी कदाचित केतना खातीर नॉन काँग्रेस वोटर्सूय जायते येवन वोट करपाक सोदताले, हें फिडबॅकूय म्हाका मेळटालें. आनी त्या प्रमाणे खुबशे जे ट्रेडिशनली वर नॉट वोटींग फॉर काँग्रेस, I think nearly about 3,000 to 4,000 votes were coming in addition to our existing votes. जी केतना बरोबर आशिल्ली, केतना बरोबर आशिल्ली, जावं
जांकां BJPक दुखोवपाक जाय आशिल्ले, BJPक सिग्नल दिवपाक जाय आशिल्ले, अशे कितलेशेच लोक आमकां फोन मारून न्हय सांगले की ओके तुमी दियाक केतनाक आमी ताका निवडून हाडटात. हाऊ वॉन्ट युअर रिएक्शन. भंडारी कम्युनिटीचो लिडर रवी नायक आनी रवी नायकाचो चलो आनी रवी नायकाक एक ट्रिब्यूट दिवपा खातीर रितेश नायकाक इलेक्ट करून हाडचो अशी मदीं अपील जाल्ली. प्लस भंडारी कम्युनिटीचो तो लिडर म्हणून अपील जाल्ली. यू आर ऑल्सो भंडारी कम्युनिटी लिडर, यू बिलोंग टू दॅट कम्युनिटी. सो तुजें रिएक्शन कितें ताजें? कम्युनिटीचेर अपील करून इलेक्शन लडप, आय थिंक दॅट इज द विकनस ऑफ BJP. म्हणजे BJP जी रूल करता आनी थंय सामकी क्रूड मॅजॉरिटी तेंचे कडेन आसा, डबल इंजीन चलता, सगळ्या मंत्र्यांक काम दिल्लें आसा एक बुथाचेर. ह्या परिस्थितीन सुद्दां तांकां जर भंडारी समाजा कडेन अपील करून वोट मागपाक पडटा म्हणजे इतली वायट परिस्थिती BJP आसतली हांव इमॅजिनूच करपाक शकना. म्हणजे ते म्हणटाले आमी सामके इतले पावरफूल आसा, सगळें हें चल्लेलें आसा, आनी तरी सुद्दां एक जातीचो वापर करून थंय अपील करप. आनी तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार BJPन रवी नायका खातीर कितें केल्लें आसा? ऑन द कॉन्ट्री तेगेले लास्ट एटलिस्ट 4-5 months म्हाका जे फिडबॅक मेळटाले ही वॉज फेड अप एक्चुली. जो तेजो तो एक कॉमेंट आशिल्लो जो सगळ्यांनी जोकिंगली घेतलो, सामोसा खाया चाय पिया. सामोसा एक्चुली त्या स्टेटमेंटाक खूब गंभीर मिनींग आसा की रवी नायक हें सांगपाक सोदतालो सगळ्यांक की आमच्या ह्या कॅबिनेट मिटिंगेनी जावं ज्यो मिटिंगी जातात ताका कांयच आमचो व्हॅल्यू ना. आमकां मिटिंगेनी कॅबिनेट मिनिस्टरां सुद्दां कॅबिनेट मिनिस्टरांक व्हॅल्यू ना. आमकां थंय फक्त चाय पिवपाक मेळटा आनी सामोसा खावपाक मेळटा. हें स्टेटमेंट एक्चुली ताणें केल्लें आनी तो BJP पासून खूब त्रस्तलेलो. ही एक फिडबॅक म्हाका मेळटाली ती. सो त्या परिस्थितीन आनी त्या दामू नायकान ह्या रवी नायकाचेर हेजे पयलीं कसली एक्युजेशन केल्ली ना तेजेर आनी तेज्या भुरग्यांचेर, म्हणजे ड्रग्साच्या बाबतीन बाकीच्या सगळ्या बाबतीन. सो हें सगळें BJP कन्विनियंटली विसरता आनी तेन्ना जाय तेन्ना तांकां भंडारी समाज यूज जाता. आनी भंडारी समाज ह्याच पक्षान फूट घातल्याक आनी तेजे 2-2, 3-3 संघटन करून ताका सारके डिवायड करून दवरल्यात. आनीक एक्चुली भंडारी समाजा खातीर जाय करपा खातीर तेंचे बेनिफीट कांयच केल्लें ना. ज्यो OBCच्यो ज्यो डिमांड्स आसात त्यो OBCच्यो डिमांड्स मीट केल्ले ना. ज्यो गोवा मेडिकल कॉलेजीन स्पेशली पोस्ट ग्रॅज्युएशन हेतून OBCची सीट्स जी आशिल्ली अजूनय इम्प्लिमेंट जायना. सो दे आर जस्ट युजींग. भंडारी समाज वॉज नॉट अ कार्ड दिस टायम म्हणटा तूं फॉर इलेक्शन्स. भंडारी समाज कार्ड यूज करप दॅट ओनली प्रूव्स that BJP was losing that seat. That is when you are talking about caste, केन्ना तूं जातीचे राजकारणान जे हाडटा ते तुजे लास्ट स्टेप. दॅट मिन्स तूं आतां हरता, तुवें सगळें गिव अप केलां, आतां तूं लास्ट कार्ड म्हणटा तें जातीचें कार्ड यूज करता जिखपा खातीर. सो ती एक्चुली इज कॅन्डिडेट सिलेक्शनाक ते फर्स्ट कार्ड जाता खूब फावटी. कॅन्डिडेट सिलेक्शनाक ते फर्स्ट कार्ड जावपाक शकता, पूण जेन्ना डबल इंजीन आशिल्लें सरकार जंय मोदी तांकां महाराष्ट्रा साकून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हाडून प्रचार करपाक पडटा. मागीर आमचो एकूय केंद्रीय लिडर येवन प्रचार करपाक करना. म्हणजे आमची इतले कॉन्फिडंट आशिल्ले की आमचे कॅडर तें इलेक्शन जिखयता. आनी BJPचो मुख्यमंत्री इज अ फेलियर जेन्ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक हाडून एक बाय इलेक्शनाक ताका उतरोवपाक पडटा. म्हणजे आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री इज कंप्लिटली फेल्ड एक बाय इलेक्शन जिखपाक. आनी तांकां शेवटाक भंडारी समाजाचें कार्ड यूज करपाक पडटा, इमोशनल अपील करपाक पडटा. दॅट इटसेल्फ प्रूव्स द BJP's complete collapse in Goa. What will be your role in 2027 in Goa for Congress? I will be party's worker after Tamil Nadu elections जातकर. I'll be completely with the party as a party worker. And party जें काम करतलो तें काम करपाक तयारी आसा. प्रत्येक असेंब्ली इलेक्शनाक म्हाका पार्टीन कितें तरी काम दिल्लें आसा. 2002ची काणकोण ती पेडणे पदयात्रा, जावं 2017 पेडणे टू काणकोण वेगळी पदयात्रा, जावं ते सायकल यात्रा, जावं कसले प्रोग्राम. हांव दोनूय पार्टी अध्यक्षूय नाशिल्लो. पार्टी जी म्हाका काम दितलें ह्या इलेक्शनाक मुखाल्ले 10 म्हयन्यांक तें पूर्णपणे. सो GPCC प्रेसिडेंट
अमित पाटकराच्या अंडर गिरीश चोडणकर काम करतलो. येस या वी आर विथ द चेअर. जो चेअराचेर बसता तो आमचो प्रेसिडेंट, तो आमचो लिडर. So 27 do you think, again I'm asking this question, I'm ending the interview also because people are watching us since afternoon. We'll come back again with another, कारण आजचो कोर सब्जेक्टूच फोंडा आशिल्लो. फोंड्या पयले आमी एवरीवन सपोर्टेड. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ली तुमच्या बरोबर, काँग्रेसूय आशिल्ली तुमच्या बरोबर. 27 जातले म्हणटा RGPनूय सांगिल्लें की आपूण सपोर्ट करतलो. 27 तशें जातलेशें दिसता तुका की एवरीवन वील बी टुगेदर? सो दॅट लोकांक सगळ्यांक दिसता की आमी BJP हरोवपाक जाय. हो एक कॉमन सगळ्यांक कडल्यान आयकूंक मेळटा. हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडां कडल्यान म्हाका जो थोडो एक्सरसायज सर्वे कंडक्ट करून घेतलेलो गोंयांत. सो सर्वे रिजल्ट इज दॅट गोंयचे लोक फेड अप जाल्ले आसा. BJP वील बी कंप्लिटींग 15 years ऑफ मिसरूल इन गोवा अँड गोवन्स आर कंप्लिटली फेड अप. खास करून मिडल क्लास अँड लोअर मिडल क्लास आणि पुअर, अनएम्प्लॉयड युथ्स कंप्लीट फेडअप जाल्ले आसात. करप्शन वाडलेलें आसा, ड्रग एब्यूज, लँड जमीन लोकांची हडप करप, असली वेगळीवेगळी प्रकरणां सगळ्या हितून आसा. आनी प्रत्येक प्रकरणान CM डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनवॉल्व आसा. सो ह्या हितूंतल्यान गोंयची ह्या BJPच्या करप्ट लोकां कडल्यान मुक्ती करप हो गोंयच्या लोकांचो एकूच हावेस आसा. आनी त्या खातीर गोंयच्या सगळ्यांक दिसता की जितले फोर्सीस आसात ह्या सरकाराक जेन्युइनली ओपोज करपी, म्हणजे BJPन बी टीम करून प्लान केल्ल्यो त्यो न्ही, पूण जेन्युइनली जो BJPक हडोवपाक सोदतात तांकां एकत्रीत करून तांकां फायट दिवप हो गोंयच्या लोकांचो हावेस आसा. तो ते आयडेंटिफाय करून तांकां एकठांय हाडप हें काम आमी करपाक जाय. कारण आमी ही प्रमुख पार्टी आसा गोंयची आनी गोंयच्या लोकांच्या हितूंक आमी कंप्लीट मिसळलेले आसात. सो युनायटेड ऑपोजिशन, जेन्युइनली ऑपोजिशन, जेन्युइनली जे BJPच्या विरुद्ध आसात आनी जे BJPक हरोवपाक सोदतात तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडप हें आमचें काम. यू गो युनायटेड जेन्युइनली ऑपोजिशन कितेंय म्हण तूं, पूण गोंयच्या लोकांचो हो हावेस आसा. देव बरें करूं. इनफॅक्ट आज आमी रिस्ट्रिक्टेड दवरलें आमचें एंटायर डिस्कशन, कारण फोकस वॉज ऑन फोंडा बायपोल आनी जे हायकोर्ट वर्डिक्ट आयिल्ले ताका लागून. देव बरें करूं तुवें वेळ दिलो म्हणून. इट इज नायस टू सी यू बॅक ऑल्सो. गिरीशाक लोकांनी तामिळनाडू आनी पुडुचेरीच्या इलेक्शनाच्या बोवाळान नॅशनल टीव्हीचेर खूब फावटी पळयला. वी फील प्राऊड की आमचो कंट्री हांगचो थंय वचून पॉलिटिकल सिनान पार्टिसिपेट जाता, स्ट्रेटेजीन पार्टिसिपेट जाता. वी आर प्राऊड अबाउट इट गिरीश बाब. तुम्ही पळयतात GNH.